आदलो आयजीपी सुनील गर्गान पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या आदेशाक हायकोर्टात आव्हान दिला। लाच प्रकरणात गर्गा आड एफआयआर करचो म्हूण पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयान एसीबीक निर्देश दिल्ले। फुडले सुनावणी मेरेन गर्गा आड एफआयआर नोंद करचे ना म्हूण एसीबीन कोर्टाक सांगला। फुडली सुनावणी 9 मार्चाक, तो मेरेन गर्गाक थाकाय। लाच प्रकरणात मुन्नालाल हलवाईचे याचिकेचेर निकाल दितना पणजे अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आदलो आयजीपी सुनील गर्गा आड एफआयआर करचो म्हूण 8 जानेराक एसीबीक आदेश दिल्लो। कोर्टाचे आदेशा उपरांतूय एसीबीन एफआयआर केलो ना। ते चीफ सेक्रेटरीचे बावट्याक रावल्यात। इतले मजगती गर्गान एसीबीक दिल्ले ऑर्डरीक हायकोर्टात चॅलेंज दिली। फुडले सुनावणे वेळार आदलो आयजीपी सुनील गर्गा आड एफआयआर करचे ना म्हूण एसीबीन शुक्रारा हायकोर्टाक सांगले। केस 9 मार्चाक दवरून हायकोर्टान एसीबी, सरकार आनी प्रतिवादी मुन्नालाल हलवाईक नोटीस काडल्या। आदलो आयजीपी सुनील गर्गान 5.5 लाख रुपयांची लाच घेतल्या म्हूण वास्कोचो बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाईन कंप्लेंट केल्या। फोंडेच्या एका आदवोगादान आपल्याक फटयलो म्हूण पुलिसांक एफआयआर करूंक लावंक खंय मुन्नालाल आयजीपी गर्गा कडेन गेल्लो। तितले करून घेवंक खंय गर्गान हलवाई कडच्यान 5.5 लाख उखल्ले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। लाच प्रकरणात आदलो डीआयजी विमल गुप्ता भितर पडूंक शकता। ताका अटक करपाची मान्यताय घेवंक एसीबी बेगीनूच केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे वतले। विमल गुप्ता बरोबरच सस्पेंड आशिल्ली पीएसआय देवयानी आंबेकर, तिचो घरकार आनी सस्पेंड आशिल्लो कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकार आडूय एसीबीन गुन्यांव नोंद केला। एफआयआर केल्या उपरांत एसीबीन आदलो डीआयजी विमल गुप्ताक अटक करपाक म्हूण पावलां उखल्ल्यात। ताका अटक करूंक मान्यताय घेवंक एसीबी केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन यत्न करता। We'll proceed as per law. You yourself stated. We'll follow the legal course. एसपी बॉस्को जॉर्ज कडल्यान आयिल्ले कंप्लेनीचेर एसीबीन आदलो डीआयजी विमल गुप्ता, सस्पेंड आशिल्ली पीएसआय देवयानी आंबेकार, तिचो घरकार आनी सस्पेंड आशिल्लो कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकारा आड एफआयआर केला। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी क्लियर करपा खातीर गुप्तान देवयानी कडच्यान 40,000ची लाच घेतल्या आनी ती पावोवंक चेतन मोरजकार आशिल्लो म्हूण चौगांचे आड एफआयआर जाला। See, we've lodged a FIR yesterday based on complaint filed by Sri Bosco George here under the Prevention of Corruption Act. We've lodged under section 7, 8, 13(1)(d) and 13(2) of the Prevention of Corruption Act against Sri Vimalanand Gupta and LPSI Devyani, her husband, and the constable here, that is Chetan Moraskar. सस्पेंड आशिल्ली पीएसआय देवयानी आंबेकार आनी कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकाराची चौकशी चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। रायबंदरा टॉवराक उजो लागलो। बाल भारती हायस्कुला लागसार शुक्रारा सांजे एका मोबायल टॉवराक उजो लागलो। वाऱ्याच्या नेटार उज्यान नेट धरलो। कुशीक आशिल्ल्या बिल्डिंगे मेरेन पावचे पयलीं फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो। जिओ, एअरटेल आनी वोडाफोनाचे सर्व्हिस टॉवर ह्या टॉवराचेर आशिल्ले। सायडीच्या कड्डाक उजो लागलो आनी ताका लागून टॉवरान पेट घेतलो म्हूण पळोवपी सांगतात। तो ये अपना वोडाफोन, जियो और एयरटेल का, हाँ, ये 3 ऑपरेटर थे यहाँ पे मेन। वो आग लगी शेल्टर में नीचे, उधर से आके वो मतलब संते पकड़ लीजिएगा 1 करोड़ के ऊपर क्या लॉस हुआ होगा कम से कम। मेरे हिसाब से 1 करोड़ के ऊपर क्या होगा पूरे सभी मिला के इक्विपमेंट, सारा इक्विपमेंट मिला के। आमकां कॉल 4:43 मिनटांनी आयल्लो। पणजे आमच्या कंट्रोल रूमाक गेल्लो आनी थंयसरल्यान आमी ओल्ड गोवा कॉन्टेक्ट केला आनी थंयसरल्यान गाडी आमी आपयल्यो। लॉस आसून आमी कितें तें सांगपाक शकना। तेंचे लोक आसा हांगासर, कितली म्हणटा तेंचे कडल्यान आमी हें करून घेतले।
टोटल 2 बॉम्ब सध्या हांगासर पावयल्ले प्लस कुंडयचे आपयले आनी ओल्ड गोवाचे आपयले पूण तितल्या म्हणसर ती हेंच्यांनी ह्या 2 गाडया भितर तेंच्यांनी कंट्रोल केल्लो त्यामुळे बाकीच्यो 2 गाडयो आसात आमी परत्यो धाडल्यो मागीर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.